Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. फोंडेचो आमदार रवीन खांडेपार पुलाचे इन्स्पेक्शन केले. काम 2 वर्सां फुडें पावले तरी खंय सोंपना. लोकां खातीर पिकनीक स्पॉट जाला. हो ब्रिज जो आसा हो ब्रिज जो डेट ऑफ कंप्लीट जावपाचो 16/4/2018 आनी एप्रोच रोड जो आसा तो एप्रोच ह्याच्यान उरला. फूल ब्रिज जावना पूण सरकारान घाई करून हेजें उद्घाटन केलां. हो आतां इतलो खर्च करून कोट्यांनी रुपया खर्च करून हो ब्रिज सुरू जायना. म्हणजे ह्या ब्रिजाला हे आसा उरलेले जी पार्ट आसा लँड एक्विजिशन खांडेपार सायड ही लँड एक्विजिशन जाला. पूण आतां फुडें कितें पेमेंट जाला कितें जाल्यार आमकां खबर ना. जाल्यार जावना जाल्यार बेगीन करपाची गरज आसा. आनी हो ब्रिज अर्द उरला आनी हांव नकळो तेन्ना तो गडकरी येयलो ताणें उद्घाटन केलां. उद्घाटन करता म्हणून मारलें पूण तो येवं दिसता कित्याक कंप्लीट जावं नाशिल्लो. पूण हेजें जालां पूण अर्द ब्रिज थंयच आसा पूण उद्घाटन केलां. पूण ताका लागून हो तेजो कॉस्ट जो आसा लँड एक्विजिशन जें आसा वाडोवपाचें ते सायडीन तें लँड एक्विजिशन जालां. प्लस आनीक लँड एक्विजिशन त्या वाटेन जालां आनी हेजें जे कॉस्ट तो वाडत गेला. तेजो ब्रिजाचो फक्त उपेग जाला हेका कित्याक रातचे पार्टी करपाक. हेजी पार्टी ज्यो पार्टी आसा आतां आमी पळयले कितलेशे बाटले फोडल्याक तेजे कवचे आसा सगळे म्हणजे ही पिकनीक स्पॉट जाला. म्हणजे इतले शेकड्यांनी कोटी खर्च करून हो बाटले फोडटा हे सगळे तरेचे आनी रातचे पिता हांगा बसता आनी सगळे आनी आतां पळयल्या प्रमाणे गाचे फोडल्या बाटले फोडल्या तेचे कवचे आसा म्हणजे हे पिकनीक स्पॉट असो जाला रातचे पिवपाचे. फातोड्ड्या शेतकारांक सारें वाटले. शेतकी वेवसाय तिगोवंक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मींग जाय म्हूण थंयचो आमदार उलयलो. एग्रीकल्चर इज द ओनली वे आउट आयचे पॅन्डेमिकाचे मागीर. ते सगळे म्हणटात की फूड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी चड गरजेची. हें जर फूड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जातली जाल्यार गोंयांत एग्रीकल्चराक भरपूर सपोर्ट दिवंक. आज म्हणसर आमी आमकां अशें दिसता की ज्यो वस्तू हांव उलयतालो त्यो वस्तू नवो मनीस उलयता. नवें कांयच जावंक. गोंयांत जर एग्रीकल्चर वायड स्प्रेड जातली आनी 24/6 and 365 days एग्रीकल्चर जर जातलें जाल्यार ताजे खातीर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ आनी कम्युनिटी फार्मींग स्किम्स ह्यो वाडूंक जाय. दोनूय वस्तू फुडें व्हरपा खातीर सरकारान एक कोहिजन जाय. ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ चड करून कमुनदारीच्यो प्रॉपर्टी आसतात म्हणून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो रोल मेन जाता. आज मेरेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग लॉ करपाक जाय म्हणून निती आयोगान कंपल्सरी केल्लें. पूण आमच्या सरकारान अजून मेरेन कितें स्टेप्स घेतले तें म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता ताणें कांयच स्टेप घेवंक ना. ताळगांव पंचायतीन कम्युनिटी फार्मिंगाक उर्बा दिवंक शेतकारांक सारें भाजी कडधान्याची बियां आनी नाल्ल सोलपाचो सुरंग दिलो. वी आर प्रोमोटींग कम्युनिटी फार्मींग. कम्युनिटी फार्मींग म्हणल्यार कितें घराघरांनी आयज आमी सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय. घरा आपल्याच्या पोस्टां हें आसा पळय गार्डन आसा तातूंत लावपाचें. कोणाचे थोडी बांद घेता आनी बांदांचेर रोयता. आयज वेजिटेबल रोयतलीं पावसान कितें शेतांनी भात रोयतलीं. सो आयज हो प्रोग्राम आमी लोकांक अवेरनस केला कितें करपाक. तुमी हो फुडाकार घेवपाक जाय आनी आमचो फूल पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो सदांच आसतलो. आयज नाल्ल सोलपाचो हो पळय इक्विपमेंट दिल्लो आहा तोय पंचायतीन फ्री दिल्लो आहा. सो वी वॉन्ट टू प्रमोट सेल्फ डिपेंडंट. आयज आमकां भाजी भायली घेवपाची गरज ना. आयज आमकां आमीच रोवया आनी आमची भाजी काडून आमी आख्या गोंयांक सप्लाय करया. ही आमचो हो आवंडो. तार न्हंयच्यो धडो सारक्यो करच्यो म्हूण शिवोले नागरीक समिती मागता. हे आतां पोरू मोडलेले तेन्ना तेंच्यांनी आमच्या हांगा सकयल्या भुरग्यांनी सगळे एकठांय जावन सगळे हे बांदून घेतलेले. पंच बीन थोडे कितें येयल्ले मदीं आनी तेंच्यांनी कितें करून घेतलां. पूण हे टेम्पररी आसा जावन कितें जाय सांगूं शकना न्हू. फाल्यां सकाळी उदक वाडलें आनी कितें जालें जाल्यार तें सरकारान मातशें लक्ष घालून बेगीन करून घेवचें. हांगा आमी गोरवां आमकां खूब त्रास जाता. कितार ताका व्हांवून गेल्यार पाली